सो आयचे प्रभुपाद इलामृत सेशनाक सगळ्यांक स्वागतम. सो गुरुवंदन करून स्टार्ट करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रभुपाद शिष्य लिखताची प्रभुपादाक आज आम पळयता आसाची फाल्यां प्रभुपादाक मेळटी की ना की प्रभुपादाली हे तांगेले भेटीचे स्मरणेरी आमी काडका जाता म्हणून लेखताची. तशेची हे प्रभुपाद लीलामृत सांगचे म्हाका एक अवकाश हाजी स्मरणे मिगेल सदा काल मिगेल कडे तनक आसतले. सो हे म्हाका अवकाश दिलेला म्हाका भागवत पुराण कोंकणी सगळं टीमाक हांव मस्तो अनंतान धन्यवाद निमगेले अनंतान नमस्कार. हे ऐकूच्याक सेरवलेले पूरा वैष्णवीक मिगेले हृदयपूर्वक नमस्कार आणि धन्यवाद. सो पुळ्ळी वार सांगिल थोडेची रिकॅप करता. प्रभुपाद हांगा डल्लासाक एरोप्लेनार चढता तेन्ना फर्स्ट क्लासान तू बैसून आसाची एकाएकी एक व्हडली वार बिरुगाळी येता. विमान अशी हालता पूरा वयर दुखून पूरा सामान पूरा पडता. सुखर जन भयी जाताची. प्रभुपाद निश्चिंत. प्रभुपादाक कृष्ण राखता कृष्ण मिगेलो आस्त म्हणाले नमीक निश्चिंत जावन शांत जावन आस. मागीर म्हळ्यार प्रभुपादाल कितली एक भगवंताल वयरी एक विश्वासू हरिनामावेर विश्वासू. सो प्रभुपाद निश्चिंत जावन विमान सकल देंवता. मागीर डल्लास देखून प्रभुपाद मिसिसिपी फार्मा पळोवच्याक वचका म्हणून मन आसता प्रभुपाद. सो फार्मा पळोवच्याक फार्म पळोवच्या वता प्रभुपाद. फार्म पळयतना थंय भारी खूश जाता प्रभुपादाक. हे एक बंगाला मणके दिसता म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार आमी असलेची फार्म कम्युनिटी करका. जन सिटी राबून एक डॉक्टरा दाखोवंक जाल्यार 50 मैल वचका. एक कसले हाड वचका म्हळ्यार 30 मैल वचका. कसले मेकॅनिकल जीवन भक्तान टाइम सेव करून सिंपल जीवन करून दुसऱ्यांक मॉडेल जेवका म्हणून प्रभू सांगता. आमकां जावका आशिल्ले कसं आमी तांदूळ की दाळ की फ्रुट्स की व्हेजिटेबल्स की आम्ही बेडसून आम्ही टाइम सेव करून त्या कृष्णाल भक्तींतू आम्ही युटिलायज करका. आम्ही एक जनाक मॉडेल जेवका म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर प्रभुपाद भोंवता
ते फार्म हाऊसांत पळयताची सांगता तुम्ही जालतीतले मेशीन यूज करचे राबका यंत्र यूज करचे राबका म्हळ्यार यंत्र विरोध ना मी गेले जाल्यार चड जन यंत्र यूज केल्यार जनाक उद्योग मेळना निरुद्योग चड जनान तरी काम केल्यार तांकां उद्योग मेळटा सो सगळ्यांक उद्योग मेळटा त्या खातीर मेशिन्स चड यूज करून तेन्ना मनीस आसतना कसं लाका आमकां 2 बैल असला पुरो मनशान ते चलस येता म्हणून प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार प्रभुपाद सांगता आम्ही फर्स्ट क्लास आणि सेकंड क्लास कम्युनिटी म्हळ्यार ब्राह्मण आणि क्षत्रिय व्हेरी इम्पॉर्टंट तांकां आमी तसले 2 क्लास ऑफ कम्युनिटी आम फॉर्म करता शूद्र जन केन्नाय खंय गद्यांत की मार्केटांत की काम करताची दोन ब्राह्मण आणि क्षत्रिय सकड जनाले रक्षणे जबाबदारी तांणी घेताची शूद्र जन रांदप करचे सूत काडचे अवंगल मग्गारी हजेरी अवंगल करचे दूध विकू वच्चे बायल मनशान मोची जन तसले मेल्लेले गायचे चर्म काडचे असं सगळं काम करताची आजकाल कसं ने एक प्रोफेसर समेत मांस खाता प्रोफेसर वृत्ती म्हण कसं ब्राह्मण वृत्ती ब्राह्मणान मांस खावचे बाय असं सगळं करून भयानक आहे मास्टर जावन आशिल्ल्यान ते ब्राह्मण वृत्ती जनाक ज्ञान दिवचे तसल ज्ञान दिवचे मनशान मांस खाल्यार कशी असल भयानक आम्ही नव समाज निर्माण करका म्हणून प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार आम्ही तशें केलें फुल्ल जगत चेंज करता अमेरिका फर्स्ट चेंज जाल्ले तरी जाल्यार पूर जन अमेरिकाक फॉलो करताची सो अमेरिका फुल्ल चेंज जावका म्हणून सांगता प्रभुपादाक ते सांगतना एक भाव येता म्हळ्यार एक दुःख एक भावपूर्ण जावन प्रभुपादाक दोळा दाखोवन उद्दा देवता हे आमगेल बदल असल करेक्ट आमगेल काम चैतन्य महाप्रभून आमकां हेंच सांगिल्लें परोपकार करका दुसरे जना कितले उपकार करूं जात की कितले साथ दिस की तांकां उपकार करका हेंच मनुष्याल जीवन हेंच कृष्ण प्रज्ञे कोण अंधकार रस की तांकां कृष्ण प्रज्ञे दिवन तांकां अंधकारा देखून पार करका म्हणून प्रभुपाद सांगतना एक नवे दुःखी प्रभुपाद दोळ्या देखून उद्दा येता कसल आमी असल काम करका म्हणून तुम्ही लेखुनाची कृष्ण प्रज्ञे म्हळ्यार एक काम म्हळ्यार एक वृत्ती म्हणून लेखू नकाची आता म्हाकाय फूड जेवका म्हाकाय जीवन चलसुका कृष्ण प्रज्ञे म्हळ्यार स्वता कृष्णाक भारी खुश जाता कृष्ण स्वतः कृष्ण कसो लायलो भुंयचेर आमगेल सकड उद्धार करू का तशें आसतना तुमी तेंची जनाक उद्धार कशें तरी काम केलें तर जाल्यार ताका खुशी जाता आतां हांव विंगड सेंटराक हांव प्रयाण करता थंय मिगेल शिष्यपुरा लायक हांव सांगिल्लें म्हणके फॉलो करून लायकून काम करता तर जाल्यार म्हाका कितलो संतोष जाता तशीच देवाक तुमी जना पुरा कृष्ण भक्ती तरी हाडली तर जाल्यार देवाक भारी खुशी जाता म्हणून सांगता प्रभुपाद तुम्ही कृष्णाल खातीर कृष्णाल ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा तुम्ही हे मूर्ख जनाल उद्धार करका तेन्ना कृष्णाक भारी खुशी जाता पर दुःखी दुसऱ्या दुःख पळयल जाता आमी आमकां सूख जायना आमी असुखी जाताची दुसऱ्या दुःख पळयल्यार तोच वैष्णव पर दुःखी वैष्णव कोण दुसऱ्या दुःख पळयता दुःखी जाता तो संतोष जायना ताका तशी संत प्रभुपाद आम्ही दुसरा उद्धार करका कृष्ण प्रज्ञे दिवन म्हणून प्रभुपाद सांगता तेन्ना प्रभुपादाक रांदप करतना
जेवणाक तेन्ना कितलो वेळ जाता म्हणतना हरिकेश सांगता 2 घंटे जेवका म्हण सांगता 2 घंटे 2 अड्डेच घंटे 2 घंटे कसे लाका 1 गंಟೆ भितर हांव करता म्हणता प्रभुपाद पण तेन्ना प्रभुपाद कितलो एज गोसवा 77 78 ವರ್ಷ 77 78 ವರ್ಷ हांवें मिगे शिक्षा गुरू सांगता म्हाका 70 वर्स जाला म्हणटा तूं कसो न्हू 70 वर्स प्रभुपादान कितले की ताजे पशी चड प्रेयर काम केला यो म्हूण सांगता मिगेल शिक्षा गुरू तो संडे सकाळी दोकोन रात्री तनक सत्संग कीर्तन वेजिटेबल कटिंग ह्याची पुरा संडे फुल बिसी जाम आसता प्रभुपादान 77 की 78 जाता वय 77 की 78 येजारी सांगता हांव 1 घंटे भितर रांदप करून दाखयता म्हणटा कसं 2.5 घंटे म्हणून सांगता प्रभुपाद कुडले शर्ट काणू ते मिसिसिपी तो सनची वासरी वत्तके वासरी वच्चू न्हू पळय आतां 12 घंटे वाच पळय आतां 12 घंटे न्हू म्हूण सांगता तेन्ना 1965 प्रभुपादान एक पितलेचे कुकर घेवन व्हेलेलो ते कुकर आशिल्ले ते कुकरान तूं दवरतके सकल बीन्स आनी दवरतके मध्य हान तूं शीत दवरतके मागीर वयल्यान तूं पुरा सकण वेरायटी रांदेकाय बटाणी बटाटो मागीर कॅबेज सकट पुरो वयच्यान तूं दवरतके दवर जेतना वांयगण आशिल्ले ते वांयगण प्रभुपाद रांद पळयाची कितले ह्या आमकां बायल मनशां समीत येना ते तितले फास्ट हळदी लावन तुप्पांत फ्राय करतके वೈಟ್ वांयगण मागीर चपाती पीठ कलयतके चपाती करतके मध्य मध्य तो वाच पळयता हाता बांदिल्ले वाच पळयता आसके ते 45 मिनिट्स जाला मेरे को कुकर जाले कुकर ढंकण काढके कुकर ढंकण काढू फण्ण घालतके तूप घालून प्रभुपादाक कारात डेली जेवका म्हळ्यार कारात जिर्णाच्या आंगा म्हणून प्रभुपाद डेली कारात करतले कारात फण्ण घालतके तक्कसने कारात फण्ण मिरसांग हिंगू सासम जीरा या फण्ण घाल कारात फण्ण घाल जालके मागीर सिजेल विंग रांदकाय लिंबी पिळकय जाल्लेच गे रांदप जाल्ले 1 घंटे भितर रांदप जाल्ले प्रभुपाद गे पळयल्वा 1 घंटे जाले 12 घंटे सुरू केले 1 घंटे फिनिश प्रभुपाद रांदप सांगता पळय हांवें 9 नमुने रांदप या केला म्हूण सांगता प्रभुपाद 9 वेरायटीज ऑफ फूड आयटम्स केला हांव म्हूण म्हणटा प्रभुपाद आतां हे कोण पळयला पळय तांकां चूर चूर प्रसाद दिवका म्हणून प्रभुपाद सांगतके तशी प्रभुपाद 5 घंट्याक ते फार्म मिसिसिपी फार्म पळोवच्याक वता पळयता कोडक्यांत वासरू दूध पिवचे पळयता तेन्ना प्रभुपाद म्हणटा तुमी बैल कसो करताची म्हूण सांगता बैल तेन्ना नित्यानंद ते इन्चार्ज आशिल्लो मिसिसिपी फार्माचे बैल आमी बेसायक म्हणटा पळय तुमी चड ट्रॅक्टर हया सकट घेवचे न्हय कसं जाल्यार तुमी चड एक बैलू 2 जन तुमी गद्दो उडोवच्याक तितलेच यूज करका म्हणून सांगता तशी मुखार वतना तण पुरो आशिल्ले तण कట్టుకొని घाला हे कसं लाका तुमी तण कట్టుకొని घाला म्हणून सांगता सुकू म्हणून सांगता पावस येयल्यार ते तण कुसून वता तुमी वग्गी तें तण भितर घालका म्हणून प्रभुपाद सांगता मेरे कब्बाक गद्दे वतके कब्बू जालेले ते पळयत प्रभुपाद जाले पशी एत्तर दीग जाला की कब्बू ते पळोवन भारी खुशी जाता मागीर प्रभुपाद सांगता पळय तुमी ह्या रान पुरा प्रकृतीचे रान आमी कशें करताची रूख कट करताची रूख कట్టుకొని ताजे घर बांदचे यूज करताची वरलेले आमी उज्ज रांदप करून उज्ज जळचे यूज करताची मागीर ते खाल जालेले नेल्यार कसं करताचे आमी गद्दो कुसून मागीर तांतूं बी घालून
आम्ही तांदूळ असं सगळं आम्ही घालताची. जाल्यारी आम्ही ह्या तुम्ही मुखारी मुखारी कसं करका फ्रुट्साचे रूख घालका म्हणून सांगता. खाली रूख कट्ट करची माते फ्रुट्स मेळचे फ्रुट्सा रूख घालका म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर मुखार वतना पुरा ट्रॅक्टर लायनार करायला लागत प्रभुपाद पळून तेन्ना सांगता तो नित्यानंद हाजे ट्रॅक्टरा वयरी आनी शेड घालचे आसा त्या खातीर आप करायला म्हणून सांगता. तेन्ना प्रभुपाद सांगता तुमगे शेड जाव भितर ह्या पुरो ट्रॅक्टरा पुरो सगळं पावसान रस्ट येवन वता. तुम गोत नाव एक ग्याद सांगता प्रभुपाद एक भायल मनीस श्रृंगार श्रृंगार जावचे भितरी थंय जात्रा जावन वतके जात्रा म्हळ्यार सांत जावन वता म्हळ्यार तितले वेळ ती श्रृंगार करता असा. तीन श्रृंगार करून तीन बायसोर भितर ते सांत जातके तशीची तुमगेले शेड जाव भितर हे ट्रॅक्टर पुराची रस्ट येता ते विकून सोडायचे म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर प्रभुपाद वरलेले कितले 25 एकर लँड के दाखयता. 25 एकर लँड तितले व्हड फार्म दाखयता. हांगा कसं न्ही तुम्ही गाय गोरवांक मात तण मात करता मागीर विंगड मनशा खातीर कसल करनाचे म्हणटा तेन्ना गाय आनी दूद दित न्हय म्हूण सांगता. ओ तितले वेळ जाल्यार तूं मनशा खातीर कसले तांदूळ गहू असल सकड घालची ताका म्हूण सांगता. तेन्ना प्रभुपाद म्हणटा बैल कसं करता म्हणटा बैल गादू कोसयता म्हणून सांगता. ते करेक्ट बैल आमकां ट्रान्सपोर्टा यूज जाता पुरो बैल. जाल्यार तुमकां जनाक कृष्ण प्रज्ञेचे एज्युकेशन दिना तरी जाल्यार तांणी जन कसं करताचे हांगा काम करचे बदलाक सिटी वचून काम करून दुड्ड संपादन करचे म्हणून सांगताचे. सो जनाक कृष्ण प्रज्ञे दिवका म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर थंय प्रभुपाद राधा कृष्णाला मूर्ती या करता प्रतिष्ठापन करता. सांगता प्रभुपाद पळया आता मूर्ती प्रतिष्ठापन केले पक्कने भक्तांक हे मूर्ती पूजा करची कसली इंटरेस्ट तरी ना तरी जाल्यार कसं जाता ताजे पूजा करचे ह्या विधी पुरो सकल डाऊन डाऊन जाता फास्ट जाता उणी करताची. आज वेळ वगी वची का वगवगी दाखय ना आज कसले करचे नाका काली अगरबत्ती दाखयल्या पुरो अशी असल सकड आमगेले ताजे ह्या म्हणटा म्हळ्यार उणी जाता वता तशी इंटरेस्ट गेली तर जाल्यार तशीची आमी कसो करता म्हळ्यार गायक आनी सकड लायक कोण यूज करका लायक तांकां चंद कोण पळोवका जाल्लें मेळ्ळें दूध पुरा करेक्ट यूज जेवका म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर प्रभुपाद कृष्ण प्रज्ञे मुवमेंटाचे विशय पुरो तांकां कशी करका वर्णाश्रम कशी करका म्हणून पुरा सांगता. मागीर थंय देखून प्रभुपाद डेट्रॉयट ऑगस्ट 2. सो नेक्स्ट आज पळय आमी डेट्रॉयट ऑगस्ट 2 1975 प्रभुपाद डेट्रॉयट वता. थंय हेनरी फोर्ड हेनरी फोर्ड आल्बर्ट फोर्ड तागेले हेनरी फोर्ड आले नातू तागेले नाव अंबरीश म्हळ्यार आतां तो आसा हांगा मायापुरांत अंबरीश नातू तो मेळटा प्रभुपादाक थंय. तो प्रभुपादाक एअरपोर्टाक व्हरूंक येता. मागीर एलिझाबेथ रुथर तिगेलें नांव लेक श्रवंती देवीदासी ती एक्चुअली रुथर आनी फोर्ड फॅमिली मस्त ह्यांके वैरत्व आनी एनिमीस जाल्यार हांग प्रभुपादालांतू फोर्ड तो अंबरीश दास आनी ही
लेख श्रवंती देवीदास ओट्टूची असची त्याची कृष्ण प्रज्ञेन तांकां येनात भौतीक प्रपंचात आनी एका वैरी जाल्यार हांगा तांणी दास जावन प्रभुपादाले मुवमेंटांत काम करता. मागीर डेट्रॉयटांत देवस्थान करचे खातीर एक व्हडलो बंगलो पळयताचे. व्हडलो बंगलो पळयल्यार त्या बंगलो 1920चे बंगलो खंय. शिष्य सांगताचे हो 1920चे पोरणे बंगलो या कसले गोडी म्हणून सांगताचे के जाल्यार कितले ताजे दुड्डू गोचवा 3,50,000 के $3,50,000 हे प्रभुपाद कशी ಒಟ್ಟು करता इतले ದೊಡ್ಡ व्हड बंगलो घेवच्याक आमी आज पळया. मागीर ते देखून टोरंटो वत प्रभुपाद August 7, 1975 टोरंटो तू आपास थंय एक देवस्थान करूंक एक चर्च घेवका म्हणलें प्रभुपाद ताजी बिल्डिंगा कितले मॉल म्हळ्यार $500,000 के $500,000 प्रभुपाद कशी हे कलेक्ट करता पळया आजी. मागीर प्रभुपाद उत्तर अमेरिका न्यू दिल्ली देखून प्रभुपाद तेजस देखून टेलिग्राम येता तू इंदिरा गांधी मेळका जाल्यार येवका म्हूण सांगता. हरिकेश प्रयाणात पुरो प्रभुपाद तयार करता. प्रभुपाद थंय देखून मॉन्ट्रियला वचून थंय रात्र राबून पॅरिसांत रेस्ट घेवन मागीर थंय थोडे विश्रांत करून मागीर इंडियाक प्रयाण करता प्रभुपाद. जाल्यार बोस्टन न्यू वृंदावन न्यूयॉर्क सकयल थंयचे शिष्य प्रभुपादाक आमकां मेळूं जाय म्हणून मस्त बेजार. प्रभुपाद इंडिया वता आसतना अपास प्रभुपाद आमकां प्रभुपादाक येत जाला आमकां प्रभुपाद मेळचे अपास पळोवचे मेळत की ना म्हणल्यार तांकां बारीक दुख्ख काय कितले प्रभुपाद प्रीती पळया तांकां. मागीर प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार आमी प्रवास म्हळ्यार एक कडेन देखून एक कडेन वचचें म्हळ्यार एक एम ना अशी भोंवची न्ही ना आमी सूख भोगता म्हळ्यार एक साधन न्ही. हे प्रवास करचे म्हळ्यार एक कडेन देखून एक कडेन सूख भोगचें न्ही ना आमी एक ट्युरिस्ट न्ही. प्रवास करतना कोण तो प्रवास करता तो प्रिचर आसना ताणे कृष्ण प्रज्ञा समाजा खातीर एक वर्थ काम करता जाल्यार मात ते प्रवास ते सक्सेस ना प्रवास केले ताणें प्रयाण केलेले ते एक वर्थ जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रभुपाद तांणी सांगताची शुद्ध भक्ताल वट्टू एक क्षण तरी आमी स्पेंड तरी केले तर जाल्यार त्या मेळ्ळेले सत्संग आमगेल येवची जन्माक खंयची वायट दाखोवन आमकां पार करता म्हणून सांगताची. म्हळ्यार प्रभुपादाल संग तांकां तितले इम्पॉर्टंट नेक्स्ट जन्माक तांकां मेळचे खातीर कस वायट आसता पुरा पार करून तांकां लायक जन्म मेळचे जाता प्रभुपाद एक क्षण सत्संग. मागीर अमेरिका इंडियन्स सकड जगत्तांत पुरा जनाक ಒಟ್ಟುಕೋನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲೆ ದಯ ಸಕಡ ವಾಂಚಿ खातीर आमी तांतू कॉन्ट्रिब्युशन दिवका म्हणून प्रभुपाद सांगता. सो आयचे अंतू आमी पळया प्रभुपाद डेट्रॉयटा वता August 2, 1975 हेनरी फोर्ड आले नागतू अल्फ्रेड फोर्ड तेगे सॉरी अल्फ्रेड फोर्ड हेनरी फोर्ड नागतू अल्फ्रेड फोर्ड ताका इनिशिएटेड नाव अंबरीश दास. तो मस्त जन शिष्य घेवन हांगा एअरपोर्टार येता प्रभुपादाक व्हरूंक. तो कशी म्हळ्यार केलो कशी हांव तो कृष्णा कॉन्शियस आयले म्हळ्यार तो अंबरीश दास प्रभुपादाले इम्पॉर्टंट शिष्याले इन्फ्लुएन्सा निमित्त
आणि भगवद्गीता वाजेल निमित्त तो प्रभुपादाले हे कृष्ण प्रज्ञे घेवन ताणें दीक्षा घेवन ताका अंबरीश म्हणलें नांव प्रभुपाद दिलेलें. सो प्रभुपादाक स्वागत करचेक तो येवन आसता. तितलो रिच जाल्यारी समेत प्रभुपाद आयले सता तो अंबरीश प्रभुपादाक पांयां नमस्कार करता. मागीर व्हडले लायक कार त्या कारा बागेल काण प्रभुपादाक बसकार येता. प्रभुपाद बसलो मागीर एक सर्वेंटशी एक सेवकशी एक ड्रायव्हरशी त्या बागेल घालून तो ड्रायव्हर सीटार बैसून ते कार चलयत के. सो मागीर प्रभुपाद सांगता वाटेर कसं म्हळ्यार भक्तान कार दोन घेवते जाल्यार आम्ही कार कसं लाका देवस्थाना वच्चाक बुक डिस्ट्रिब्युशनाक ताका यूज कोरयता म्हणून सांगता. मागीर तो आल्बर्ट फोर्ड म्हळ्यार अंबरीश दास ताणें पुरा जनाक ह्या कृष्ण प्रज्ञे बोधने दिवचे तांणी काम कोरयता म्हणून सांगता. मागीर तेंचे ते अनेक डेट्रॉयट अनेक शिष्य प्रभुपाद आले. तिगेलें नांव एलिझाबेथ रुथर. तिगेलें इनिशिएटेड नेम लेक श्रवंती देवी दासी. लेक श्रवंती देवी दासी ती कोण म्हळ्यार ते तांगेले लेबर कार्मिक नायक तांगेले नायकाले वॉल्टर रुथर तागेले धुव वॉल्टर रुथर धुव ती एलिझाबेथ रुथर. ती केन्ना थंय कशें म्हळ्यार फोर्ड आनी रुथ केन्ना शत्रुके बिझनेस तांगेलो शत्रुके जाल्यार त्या दोनी कुटुंबाचे हांगा अंबरीश दास आनी ही लेख श्रवंती देवी दासी हांगा कृष्ण प्रज्ञा चळवळींत ಒಟ್ಟು काम करता आसाचे. ते तांगेले विनय प्रभुपादाक भारी खुश जाता. मागीर देवस्थाना वतना एक व्हडले भवन के ते पास जातके तेन्ना त्या व्हडले बिल्डिंगा वयरी पुरा विंगड विंगड देशाचे फ्लॅग घालून आसतके तेन्ना तांकां बरें विश्व केंद्र फोर्ड विश्वाचे केंद्र फोर्ड म्हणून बरोवन आसके. तेन्ना एक शिष्य निमगीत के अंबरीश आले तूं थंय काम करतवे म्हणून. तेन्ना मागशी बशिल्लो प्रभुपाद सांगता ना तोची त्या बिल्डिंगा मालीक म्हणून सांगता प्रभुपाद. तशें मागीर नेक्स्ट मुखार वतना एक अनेक व्हडले बिल्डिंग पळयतात की हे कसं न्हय म्हणून निमगिता. तेन्ना अंबरीश सांगता हें डेट्रॉयटाचे पुनरुत्थान केंद्र म्हणून सांगता. पुनरुत्थान साध्य ना अनलेस अँड अंटील कृष्ण प्रज्ञे आयले शिवाय जनाल उद्धार जायना म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर आनी तेंची ह्या हांगा डेट्रॉयटान तूं नव बिल्डिंग पळयता आशिल्लींची आमी पळयला एक कसं म्हळ्यार लॉरेन्स फिशर तागेल भव्य भवन ते पळयला आमी जाल्यार भारी दुड्डू आनी वाठारांनी पुरो तितले चांग नाची म्हणून सांगता प्रभुपाद केन्नाय जन कसं वायट म्हणून सांगता ते प्रभुपाद चांगा म्हणून सांगता. आमी समकोर येता म्हणून सांगता प्रभुपाद. तुम्ही काय भंय करू नकाची. हरे कृष्ण जप कराची प्रसाद दियाची पुरा वाठारा आशिल्ल्या जनाक आपयाची. कोण चोर की कोण वायट खदीम की कोण की पुरा सगळा आपयाची नाम जप कराची प्रसाद दियाचे. तेन्ना हांव पळयता कशी चोरी जाता म्हणून सांगता प्रभुपाद. कशी चोर जात पळयता हांव सगळ्यांक आपयाची तुमी तांकां नाम जप दियाची प्रसाद दियाची चोरी जायना म्हणून सांगता प्रभुपाद. तशी शिष्य पुरा प्रभुपादाक त्या बिल्डिंग नाका म्हणून कशीची ओपस या म्हणून पळयत जाल्यार प्रभुपाद सांगता हांव हांगा सुरेख आयिल्लो तेन्ना प्रभुपाद बौरी मळेल कडेन राबता आशिल्लो. थंय जन मुतून थंयची बसता आशिल्लींची. तसल गलीज जाग्यार हांव राबून आयला.
हें कांय व्हड न्ही म्हूण प्रभुपाद सोडयना तें बिल्डींग घेवपाची म्हूण सांगता. तुम्ही ह्या घरात 24 hours कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र जप करायचे. चोर आयला ताका तवय ऐकू ताका सांगा पळय फस्ट तूं प्रसाद खे मागीर तूं कसं जेव जाल्यार घे म्हणून सांगता. आमगेला कसं नासतं घेवच्या का आमगेला कसला आसना. त्या चोरी कर आईला कसं प्रसादी प्रसादी त्यात तो समजता म्हणून सांगता. मागीर गोवर्धन अंबरीशा GBC पुरा मेंबर्स आवट प्रभुपाद ते बंगलो पळोवचे वता प्रभुपाद कितले म्हळ्यार 4 acre तितले व्हडले जाग्यांत आशिल्ले ते भवन के पूरा सुತ್ತमुत्तू फातरा ओणतसके मागीर गार्डन के मागीर वचच्या पाथवे के आनी तितलेक ओल्ड बिल्डींग जावन तितलेक ह्या नाशिल्ले कारंज आशिल्ले स्विमींग पूल आशिल्ले. सो 1920चे जालेले बिल्डींग शिश्यांक ह्यो हें तितलें छान ना गॉडी म्हणून सांगतात की प्रभुपाद म्हणटा हांगा अंत मस्त सकड आसा म्हणून प्रभुपाद सांगता. कसं म्हळ्यार हांगा ते भवनात एंट्री जालसत की इटेलीचे नळ आशिल्ले अमृतशिलेचे पुरा कमान आशिल्ले. मागीर प्रभुपाद ते पळोवन भारी खुश जातके. मागीर मुखार वतना पुरा फुल्लाचे वाल्लीचे पुरा आर्टिस्टीक पेंटींग आशिल्ले. मागीर हॉलांत अमृतशिलेचे पुरा सकड फ्लोरींग आशिल्ले. वयरी पुरा वयचे हजवेरी माडार पुरा हे आशिल्ले कसं नक्षत्र मागीर आकाशाने दाखवत असल सकड पेंटींग आशिल्ले दिसता आशिल्ले बदल नक्षत्र दिसता आशिल्ले तशी पुरा दिसता आशिल्ले. मागीर पुरा हॉलांत 3 अमृतशिलेचे कमान आशिल्ले. प्रभुपादाक आमगेल्या देवस्थानाक तशी कमान घालका म्हण आशिल्लें. प्रभुपाद सांगता हांगा 3 देवाक बस कर 3 गर्भकुडी कोरयता म्हणून सांगता. थोडे थोडे चेंज केल्यार आमकां व्हड लायक देवस्थान जाता म्हणून सांगता. मागीर मुखार गेल्यार ते एक हें आशिल्लें बोट बावी म्हळ्यार बांय तांतू बांय तूं बोटार वचत तसल बांय. तेन्ना प्रभुपाद सांगता ह्या बोट बांय तकून डेट्रॉयट न्हय वचून पावत के तुम्ही एक दोणी दोन घेवता तुमकां प्रिचिंगाक भारी हेल्पफूल जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर प्रभुपाद थंय पुरा भारी चंद सकड केतने काम आशिल्ले शिलास्तंभ आशिल्ले. मागीर सकड पेंटी केलेले मेटल आशिल्ले. मागीर वणतेरी इटेली ग्रीसा दाखोवन घालेल पुरा नळ आशिल्ले. मागीर भांगराचे तसले कलाकृती आशिल्ले. मागीर हँगिंग्स चंद चंद हँगिंग्स लायट आशिल्ले. मागीर रापची रूम मागीर स्टडी कोच रूम जेवची रूम मागीर म्युजीक रूम मागीर न्हिदोचे हे पुरा सकट भारी भव्य आशिल्ले. प्रभुपाद सांगता आम्ही दिवचे दुडवाक हें पुरं एक रूमक बर्थ जावन आसा म्हणून प्रभुपाद सांगता. त्यांनी मय्यान मुरी स्पॅनिश ग्रीक इटेली पुरा नमुन्याचे कलाकृती पुरा सकट दिसता आशिल्ले थंय पुरा. तेन्ना बिल्डींग पळोवन जालें तेन्ना प्रभुपाद ते दळाली वटू मालीक आनी दळाली वटू उलयता. ते स्विमींग पुलाला सावटा बसतके तेन्ना प्रभुपाद निंगिता ते मालिकाक कसं म्हळ्यार म्हळ्यार आम्ही भक्त आम्ही भिक्षुक आमगेला दुड्डू ना तुम्ही हे बिल्डींग आमकां दान दियाची म्हणून सांगता की प्रभुपाद आमकां हे बिल्डींग दान दियाची म्हणून सांगता. त्या उत्तर ऐकलच होता ते ब्रोकर दल्लाळी आणि तो मालिक हसताच के अयो ते साध्य ना आम्ही जाईना म्हणून सांगता की तेन्ना हांव हाका मस्त खर्च केला म्हाका ते दुड्डू वापस मेळका म्हाका एक ह्या बिल्डिंगा देखून म्हागेले एक लायक इन्कम मेळका म्हाका म्हणून सांगता.
तेन्ना प्रभू कितले जेवका म्हणून घेता तेन्ना सांगता $350,000 $350,000 प्रभुपाद कितली एक व्हडली लायक बिझनेसमॅन म्हळ्यार आहा तो डिलिंग्स आहा तो कळटा तेन्ना शिशु पुरा सकड घाबरेन तितले दुड्ड म्हण आयकसप न्हू तो बसल्याचके प्रभुपाचं एक पण आलोचन सांगते म्हळ्यार हांव तुमकां $3 लाख कॅश दिता तेन्ना तो ओनर सांगके म्हाका तिके आलोचन करका म्हणून सांगता तेन्ना ती ब्रोकर भायर मेसेज आशिल्ली तूं डायरेक्ट ओनर आला न्ही मिगेल थ्रू करका म्हणून ती सांगता तेन्ना प्रभुपाद निमगिता गोवर्धनाक तुका ह्या खूश जालो म्हूण प्रभुपाद सांगता म्हाका भारी खूश जाले गोवर्धन सांगता अंबरीश दासाक ताका इश्ट ह्या लायक जायना म्हूण वय म्हणून सांगता कसं लाका अंबरीशा म्हणून घेता सांगता हे कसं म्हळ्यार एक मायेचे एक प्रतीक म्हळ्यार माये दिसता हां तो ह्या बिल्डिंगा म्हणून तेन्ना फुडें प्रभुपाद सांगता माये ती कृष्णाल एक रूप कृष्णाल सेवेक ती आमी यूज करीत कांय जायना म्हणून सांगता तशें जाल्यार ओके प्रभुपाद तुका जाता म्हणजे ओके म्हणून सांगता देवस्थाना येवन जे ट्रायट देवस्थाना येवन जे तर आतां दुड्ड वट करका न्हू प्रभुपाद निमगिता तिका लेख श्रवंती ती गेल्यार निमगिता तूं कितले दिवचें जाता तेन्ना सांगता आमी मस्त ना आमी आस्ती विकून माग $1,25,000 हांव दिता म्हूण सांगता $1,25,000 दिता म्हूण सांगता वरले दुड्डू अंबरीशाक दी म्हूण सांगता जाल्ले ते डिलींग तेन्ना हे दुसो तो ओनर आनी दोन बायल मनशो ब्रोकर पुरुसा कडेन येताची प्रभुपाद सांगता आमगे ह्या बिल्डींग घेवची खंडीत आमी पळय आमी गेला कांय दुड्ड ना पळय हांव कृष्णान कशकी ह्या बिल्डींग घेवच्याक दुड्ड अरेंज केला हांव संन्यासी आमगे शिश्यान $3 लाख दिवचे म्हणून सांगला सो तुमी ओपुका म्हणून सांगता हे पुराय सकल कृष्णा सेवक अर्पण जेवका हे म्हणून सांगता तशी प्रभुपाद डील हे करता ते देखून प्रभुपाद ट्राय देखून टोरेंटो August 7, 1970 प्रभुपाद वता प्रभुपाद दांता दुखी निज्जा दुखी के पाप गमसा दुखी चब्बू जायना खाली फ्रूट ज्यूस घेवन कितले कष्ट पडले प्रभुपादाक एज जाल्सा तर दांता प्रॉब्लेम येता सो खावचें जायना खाली फ्रूट ज्यूस मात पितके तेन्ना सांगताची शिष्य डेंटिस्टाला वच्चना तेन्ना सांगना बा हें सकड म्हाका अभ्यास जाला तुमकां आयचन करूं नाकाचें म्हणून सांगता ते टोरेंटो देवस्थान सान आशिल्लें सो तांणी एक व्हडलें देवस्थान घेवका म्हणून एक चर्चाची बिल्डींग घेवका म्हणून लेखता ते विकू आशिल्लें चर्चा बिल्डींग तेन्ना पळोवच्याक वताची विश्वकर्मा म्हळ्यार तो तांचे प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो तो पळोवचें वता तेन्ना कितले दुड्ड म्हळ्यार $500,000 प्रभुपाद चर्चा पळोवन पळयता प्रभुपाद हें कशें जाल्यार घेवपाची म्हणून प्रभुपाद डिसायड कोण जाता प्रभुपाद तितले $500,000 दुड्ड खंय दुखून हाडचे प्रभुपाद बीबीटी सांगता तुमी 2 म्हयने दुड्ड वटकून ह्या टोरोंटो देवस्थान घेवचे खातीर ह्या लोन दियाची म्हणून सांगता तांणी सांगता जी आमी $3 लाख दिवच्या जाता जाल्यार आणखी चड दिवच्याक आमगेलें ना म्हणून तांणी सांगता कसं जाल्यार प्रभुपाद हें चर्च घेवपाची म्हणून निश्चय कोण आशिल्लो ताकाची स्टिकॉन जावन आशिल्लो प्रभुपाद तेन्ना थंय पुरो इंडियन्स एक मेळून प्रभुपादालो वट मेळू येवन आसताची तांणी सांगताची प्रोग्राम जे तरी आमकां आशिर्वाद कर म्हणून तेन्ना प्रभुपाद तेच एक लायक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून सांगता पळय तुमी ह्या चर्च घेवचे खातीर तुमी पुरो दुड्ड वट करका म्हणून सांगता
निगेल आशीर्वाद म्हळ्यार तुम्ही ह्या चर्चाची बिल्डिंग घेवची करता तुम्ही दुड्ड ओटका म्हणून ताणें पुरे इंडियन सांगता तूं हेचेन काणूक आमी पुरो ते अरेंजमेंट्स करतात म्हणजे जाल्ले प्रभुपादाले हेवे एक मिशन $500,000 बिल्डिंग घेवचे चर्च घेवचे समित प्रभुपाद प्लॅन करून जाता मागीर प्रभुपाद उत्तर अमेरिका प्रयाण करतना थंय डेली देखून तेजस जाले टेलिग्राम येता प्रभुपादाक तूं येवका इंदिरा गांधीक हांव भेटी करची अरेंज केला तूं येवका म्हूण सांगता ते डेली देवस्थानाक फोना थ्रू उलोवचें जायना सो प्रभुपाद मातशें मुखार आलोचन करना वचपाची म्हाका इंडियाक वचपाची म्हूण सांगता हरिकेश पुरा प्रयाणा पुरा प्रभुपाद तयार करता कशी प्रभुपादा कितले प्रयाण स्ट्रेनियस प्रयाण म्हळ्यार मॉन्ट्रियला राबका मॉन्ट्रियल देखून पॅरिस वचका पॅरिसा थंय थोडे रेस्ट घेवन प्रभुपाद दिल्ली प्रयाण करता आशिल्ले प्रभुपाद वत मळसता टोरंटो जनाक पुरा शिश्यांक प्रभुपादा लागीं आमी भोगोगी मेळ्ळो आमकां कस कसं करका म्हणून आमी निमूका म्हळेलें तांकां एक आतुरके आमी प्रभुपाद वत न्हय म्हणून मागीर रामेश्वर लॉस एंजलस देखून फोन के प्रभुपादाक पंचाचे स्कंद कशी तांतू कस की डावट आशिल्ले त्या निमगुचेक तशी पुरा जन बीबीटी जन कशी पुस्तक प्रिंट करका प्रभुपाद मेरे इंडिया गेले री फोना थ्रू जा एक पण मेळना सो वग्गी प्रभुपादाला उलोवका म्हणून प्रभुपादा कसं इंडिया येवन इंदिरा गांधी मेळची एक कारण ना आशिल्लें आनीक मस्तू काम आशिल्लें कसं म्हळ्यार हरे कृष्णा हांगा बॉम्बे तूं तें लँडाची एक समस्या आशिल्ले मागीर हांगा बृंदावनांत बिल्डिंग कंप्लीट जायनाशिल्ले कसं म्हळ्यार इंडिया तो प्रभुपादानाची स्वता करका स्वता कनी तरी जाल्ली तर जाल्यार फॉरेन शिश्यांक तांकां डिस्करेज जाता ताका ते प्रभुपाद स्वता खुद्द येवन ते इंडियाचे पळोवका आशिल्ले तशें निमित्त प्रभुपादाक नियम पुरा सकड काम आशिल्लें निमित्त इंडिया येवचे आलोचन कर प्रभुपाद बॉस्टन न्यू वृंदावन न्यूयॉर्क पूरा शिश्यांक प्रभुपाद इंडिया वत म्हणटा तांकां भारी एक दुःख जाता आघात म्हळ्यार दुःख जाता प्रभुपाद आमगेल देवस्थान याना न्हय म्हणून तांकां बेजार जाता की यो प्रभुपाद आतां प्राय जाला आमकां सोडून केन्नाय कोणी वचच्या प्रभुपाद ह्या हांगा देखून गोलोक वृंदावना वचच्या पुरो आमकां प्रभुपाद प्रभुपादाल सान्निध्य आमकां मेळचें आमगेल रायट आसा जाल्यार आमकां प्रभुपाद आमकां मेळचें जायना म्हणून तांकां भारी बेजारू जाता की प्रभुपाद तांणी सकड प्रभुपाद ना जाल्यार तांणी रेस्पॉन्सिबिलिटी करता आशिल्ली जाल्यार प्रभुपादाक तांकां मेळचे प्रभुपाद संघ मेळचेची भारी उणें तर संघ तरी मेळ्ळी तरी जाल्यार ओ प्रभुपादाल वटू आमी अशें उलयलें न्हय प्रभुपाद आमगेलें अशें उलयलें म्हण तेची स्मरण तांणी आसता आशिल्ली स्मरण करून प्रभुपाद अशें उलयलो म्हणलें तेचें स्मरण तितले नमने तांकां प्रभुपाद वयल्यार भक्ती आनी प्रिती प्रभुपाद ಒಟ್ಟು तांणी राबिले क्षण कितले व्हॅल्यू म्हळ्यार तांणी सांगतात की ते अपास अपास ते उडगास कोण तांकां चेतना येत आशिल्ले पुनश्चेतना अपास तांकां भक्ती करूंक हे कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड करूंक पुरो तांकां तितले ह्या इन्स्पिरेशन मेळटा आशिल्लें प्रभुपादाले स्पेंड केलेले टायम तागेले उत्तर पुरा कसं म्हळ्यार प्रभुपादाल मेन काम बुक डिस्ट्रिब्युशन तांकां गोत आशिल्लें सो लॉस एंजलस प्रिंटींग जनाक प्रभुपाद अमेरिका आसका म्हणून आशिल्लें जाल्यार तांकां कसं हांव पयलीं पण सांगिल्लें 2 म्हयने भितर 17 बुक्स तांणी रात्री फालें काम करून ते हाडला चैतन्य चरितामृत बुक तशी अमेरिका कॅनडांत प्रभुपाद एक संन्यासीन अशी प्रयाण आशिल्लें प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार
तुम्ही GBC जनानं खाली एक टेबला मागशी बैसून काम केलं जायना तुम्ही प्रवास करू का सकळ सेंटराक भेटी दिव का ते प्रवचन कर का तुम्ही ट्रॅव्हल करची म्हणल्यार खाली भोंवची मात्र नाही ना सूख भोगची नाही तुम्ही ट्रॅव्हल करून एक प्रीचर जावन एक कृष्ण प्रज्ञे जना खातीर वर्थ काम कर का तुम्ही तसला मात तुम्ही ट्रॅव्हल केलेले ना तुम्ही सेंटराक भेट दिलेले युजफुल म्हणून सांगता मागीर गुरुकुल डल्लास गुरुकुल मिसिसिपी फार्म थंय पुरा रथयात्रे प्रभुपाद कशी करता म्हणून सकट दाखयता डेट्रॉयट नव बिल्डिंग येता टोरंटा तूं ते चर्च घेवचे हे करता मागीर तशी प्रभुपाद कसं म्हळ्यार ह्या USA पुरा अमेरिकान भेटी दिल्यार मस्त जनाक प्रभुपादाले इम्पॉर्टन्स प्रभुपादाले क्रेडिट तितले जन पूर जन अर्थ कोण घेनाचे जाल्यार ಕೆಲವು एक गण्य जन प्रभुपादाले इम्पॉर्टन्स प्रभुपाद कितले एक स्पिरिच्युअल मॅन म्हणून तांकां गोत आसता भगवद्गीता कृष्णा सांगिल म्हणके हजार हजार जनात एकलो मात परिपूर्णते घेतलो तसल एकल्याक मेळचे कते प्रभुपाद आशेन पूरा अविश्रांत म्हळ्यार सतत टायरलेस काम प्रभुपाद सगळे वर्ल्ड भोंवता प्रभुपाद कोण येयल्यार तितले उत्साहान तितले आत्मीयतेन प्रभुपाद उलयत आशिल्लो रथयात्रे आनी मस्त सकट उत्सव आनी अरेंज करून लक्षांतर जनाक आध्यात्मिक जीवन कशी कोरेत साध्य आसा म्हणून तांकां दाखोवन दिता आशिल्लो कितली व्हडली सिटीन तो प्रभुपादाल खाली दर्शन जन कितली इन्फ्लुएन्स जावन आशिल्लीची फिलाडेल्फियान तूं थॉमस हॉपकिन्स म्हळ्यार एक प्रोफेसर चिकागो तो असेंब्लीचे एकलो जॉन फोर्टर म्हणलो मागीर सॅन फ्रांसिस्को तूं वतना प्रभुपाद वतना एकलो तांचे एक सुपरवायझर फिलाडेल्फियांत एक आवसू अशी प्रभुपादाल खाली एक दर्शनांनी तांणी इन्फ्लुएन्स जावन ते कृष्ण प्रज्ञेत आशिल्लीची प्रभुपाद सांगता मागीर अपास सांगता हांव कसलाक प्रवास करचे हांव पर्यटन करचे कसलाक म्हळ्यार मिगेल शिश्यां पळोवचें मिगेल कर्तव्य कोण म्हाका गूर म्हणून ओपला की तांकां अपास पतीच जेवच्याक हांव सोडना म्हणून प्रभुपाद सांगता मिगेल डेल्लास सांगेल प्रभुपादान मिगेल मस्त जे नात्र आसाची मिगेल पूत चेडूं आसाची तांकां पळोवचे खातीर हांव येवचें प्रभुपाद तांगेले स्पिरिच्युअल आनी स्पिरिच्युअल डॉटर्स आनी स्पिरिच्युअल सन्स तांकां पळोवचे खातीर नात्र आसाची तांकां पळोवचे खातीर हांव हें वर्ल्ड टूर करचें म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपादाक अमेरिकाचे पश्चिम प्रदेशांत कोण ह्या प्रयाण करून प्रभुपाद खुशी जाली हांगा मिगेले मुवमेंट लायक चलता आसा मिगेल शिश्य पुरा लायक काम करता आसाची म्हणून प्रभुपाद खुशी जाली प्रभुपाद सांगता कृष्ण हे अमेरिका कृष्ण प्रज्ञेचे राष्ट्र जेवका हांव आनी मिगेल शिश्यान अमेरिका कृष्ण प्रज्ञे राष्ट्र जेवच्याक आमी प्रयत्न करता प्रभुपाद आमगेले जयप्रताप महाराजान सांगिल्लें बँगलोर म्हळ्यार कृष्ण प्रज्ञा सिटी जेवका म्हणून तशी प्रभुपाद सांगता हे अमेरिका म्हळ्यार कृष्ण प्रज्ञे राष्ट्र जेवका हे तरी जाले तरी जाल्यार पूरा वर्ल्ड अमेरिका फॉलो करता पूरा वर्ल्ड उद्धार जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर प्रभुपाद सांगता मिगेल मस्त जन अमेरिकन तांणी म्हाका मस्त सहाय केला तांणी लायक एक लायक हृदय आशिल्ले जन तांणी म्हाका कितलीची सपोर्ट केला तांगे लायक हृदय आसा ते खातीर तांणी कृष्णा कॉन्शियस तांणी स्विकार करून तांणी सकल आशिल्ली जन वयर येयलींची म्हणून प्रभुपाद सांगता
प्रभुपाद 1965 तो थंय कृष्ण प्रज्ञेचे बीज घालू का आयलो मस्त स्पष्ट बॉस्टनात आतां कितलीकीची सेंटर जाला प्रभुपादाले कृष्ण प्रज्ञे म्हळेली एक प्रभाव शक्ती जावन सकड कडेन काम करता असं प्रभुपाद गुप्त आशिल्लें हांव काही वांचना एकल्यान दोग जाणांक काम करचें न्ही सगळ्यान मेळ न्हू अमेरिकाच्यान इंडियाच्यान पूरे जन मेळ न्हू हें काम करखा चैतन्य महाप्रभू दया सगळ्यांक कृपा वांटूच खातीर सगळ्यान अमेरिकान इंडियाच्यान पूरा सकड काम करखा म्हणून प्रभुपाद सांगता जाल्यार पूर जन प्रभुपाद ಒಟ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್ करू हेल्प करू केली ಕೆಲವು जन मात आयलींचे म्हणून सांगताची पण सिरियस घेतली थोडे जन जाल्यार प्रभुपाद तांगेल खातीरची वांत आशिल्लो प्रभुपाद प्रभुपादाक हांव मस्त काळ वांता म्हणल्यार नमीक नाशिल्ले कितले जाता की तितले टूर करून शिश्यांक मेळचे तांकां एनकरेज करचे इन्स्पिरेशन दिवचे तांकां कशी करता म्हणून सांगचे शिक्षण दिवचे हे सगळें प्रभुपादान काम केल्लें तशी कृष्ण प्रज्ञे प्रचार कोच ಮೂಲಕ प्रति एक जन दुसऱ्याले अनुकूला खातीर आमी जीवन करता म्हळ्यार प्रभुपादाले अपेक्षा आशिल्ली आमगेलें जीवन दुसऱ्यांक उद्धार करचे खातीर आमी दवरून घेवका म्हळ्यार प्रभुपादाले एकच उद्देश आशिल्ले म्हणून प्रभुपादाले हे अमेरिकांत प्रिचींग पार्ट 2 आजी कंप्लीट जालें नेक्स्ट रिटर्न भारत इंडियाक रिटर्न नेक्स्ट सॅटर्डे पळोवया टायम जालें हरे कृष्णा सो प्रभुपाद की जय प्रभुपाद लीलामृत की जय कसले शेअर करचे आसल्यार कोणी कसले शेअर